शिक्षण खात्यान सायबरेज येवजणे अंतर्गत बिरेस्तारा फोंड्या भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप वाटले। लॅपटॉपांचो योग्य रितीन वापर करचो आनी मोबायला खातीर विद्यार्थ्यांनी पालकांकडेन हट्ट करचो न्हय म्हण ह्या वेळार मंत्री ढवळीकारान विद्यार्थ्यांक संदेश दिला। आयडेक्सको ब्युरो रिपोर्ट। We are in 12th standard, so they will be also getting the computers. At the same time, the process of giving computers to 11th standard students is on already. Already average 18,000 रुपये कंप्यूटर पडटा, तातूंत म्हाका दिसता तुमी 1,000 रुपये भरता। कॉस्ट जर आमी सहज विचार केलो जाल्यार 7.5 कोटी रुपया वयर गव्हर्नमेंट ह्या हातूंत घालता। आतां भुरग्याचे आनी तांच्या आवय बापायचें काम आसा। आमी दिले, तुमी घेतले आनी ताचो वापर नाका तसो केलो हें जावपाक जायना। तुमच्यांनी ह्या कंप्युटरा मार्फत लायब्ररी स्थापन करूं शकता, बरी बरी पुस्तकां इंटरनेटाचेर वचून तुमी काडून वाचूंक शकता। हे सगळे करतलो जाल्यार तुमी तसो विचार करपाक जाय, कारण 12वी 11वी हेची गरज आसता। 10वी एक वेळ कमी आसता, पण 12वी 11वी हाची गरज आसता आनी त्या खातीर तो प्रयत्न आमी केलो। पूण आमचो प्रयत्न फलदायी जर जालो आसत जाल्यार आमकां बरें दिसतलें। गव्हर्नमेंटाक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक बरें दिसतलें, एक भुरगें जर बरें मुखार वता आनी ताका जर गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान कितें हेल्प जाता जाल्यार नक्कीच ती करपाक जाय। कारण एक हुशार भुरगो आज सकाळीं म्हजे कडेन आयलो आनी म्हाका लागलो हुशार, खरेंच हुशार, तो डब्बे घेवन वचलो की हांव नांव सांगना, आज सकाळची गजाल। मॉर्निंग एट अबाउट 9 o'clock 11वीचो भुरगो आनी ताचो विशय कितें की बापायचो पांय कापला आनी ताका चलपाक येना। म्हाका ताचो विशय रोखडो कळ्ळो, पूण शेवट भुरग्या कडच्यान म्हाका आन्सर अपेक्षीत आशिल्लें। म्हाका आन्सर अपेक्षीत कित्याक एक्सटेंडा मेळ्ळो ताचो आनी ही लॉस्ट इज वन लेग, लेफ्ट लेग। आनी भुरग्याच्या आन्सर म्हाका अपेक्षीत कितें आसा हें हांवें पयलीं ठरयलें। त्या भुरग्यान म्हाका सांगलें की गव्हर्नमेंटाची बरी जर स्कीम कितें आसा जाल्यार आपल्याक सांग। म्हाका थंयच आनंद जालो। आमचे कडेन 12,000 रुपया आसा म्हणपाक, आनी गव्हर्नमेंटाची जर स्कीम आसा जाल्यार आपल्याक सांग। जाल्यार काही लोक येता आनी पांय घालून दी म्हणटा, पूण ताणें तसो विचार करूना। ताणें पयलीं गव्हर्नमेंटाचें कितें आसा आनी तातूंतल्यान आपल्याक फायदो जातलो काय कितें आनी ताचें मार्जीन म्हणजे गव्हर्नमेंट सुद्दां अशी स्कीम दिना, मार्जीन आतां सुद्दां तुमचें 19,000 18,000 1,000 तुमचो घेतला। म्हणजे तुमचे कडेन पयशे आसा हे गव्हर्नमेंटान थिंक केल्लें आसा आनी 1,000 तुमचो गेले नंतर मातशें दुख्ख जातलें आनी त्या खातीर 17,000 तुमकां मेळ्ळे। तशी गजाल आज घडली आनी आय एम प्रावड त्या भुरग्याक हांवें खरेंच मना बसून ताका सांगलें, केन्ना तूं तुजो बापायक घेवन बेळगांव वच आनी तूं पूण मॅकॅनिकल जो पांय आसा तो तुज्या बापायक घाल। We have instructed the principal to fill the forms, and of course the students who are studying in 11th standard, they will get this computer next year. The main aim of this scheme, which was launched in 2002 by our beloved Chief Minister Sri Manohar Parrikar, the main objective was to make the Goan student community familiar with the computers, because now you know this is digital age. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, this is one of the concept of our Prime Minister, and you know that knowledge of computer is very much essential. Once upon a time, the people of our generation, so we are not even aware